लागीं तो भेटूं बलिदान म्हणून मोगान तुझें वरदान तुवें केल्ल्या स्वरुपार करपूं कंचो मान करून तुजो कांय जावना नमान तुका देवा बाबा नमान तुका जेजू क्रिस्ता नमान तुका पवित्र ज्ञान नमान तुका त्रिएक देवा नमान तुका देवा बाबा नमान तुका जेजू क्रिस्ता नमान तुका पवित्र ज्ञान नमान तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूच्या काळार शास्त्री आनी फारिजेव पुर्वजांच्यो रिती रिवाज्यो नियमां सुकानासतना हेरांक पाळोवंक लोकांचेर दबाव घालतले आनी आयच्या वांजेलांत जेजूचे शीस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळयनासतना हात धुयनासतना जेवतात ते पळोवन फारिजेवांनी जेजूक सवाल करचें आमी आयकता पूण फारिजेवांचे चिंताप समजल्लो जेजू फारिजेवांच्या स्वार्थी मनोभावाक दुर्साता आनी मनशापण दाखोवची वाट आज तो आमकां शिकयता तर मोगाचे न्हू आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत भवाट्याच्या दोळ्यांनी जेजूक पळोवंक आनी ताची खरी वळख धरूंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया मनशापोनू आमच्या जिवितांत आमी वापरी नासता मनशा मावुरल्या आमच्या जिवितांत आमी उपयोगीचे नासता आसलेल्या त्या सर्व संदर्भांक आमी देवा लागचें मोगसाने मागया आनी हें पवित्र बलिदान फावो ते रितीन भेटोवच्याक आमकांच आमी तयार करया काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोक्सांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलुदकर तुम पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलुदकर क्रिस्ता काकलुदकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलुदकर सोम्या काकलुदकर सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थोया सर्व आमची ते सावा या पवित्र बलिदाना मुखार दवरया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया जे कोणी ह्या मिसा खातीर मागूंक सांगला मिसा वेळार मागूंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया बापा तुजेर सासा सगळो आमचो विश्वास तुझे कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या कोपांत आमकां बाळगून दवर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत साल्मांव इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाया हुजीर सर्वेस्पराचे वेदी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात आकाशाक उबारून ताणें म्हळें सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा वयर सर्गार आनी सकल पृथ्वेर तुजे तसलो देव कोणूच ना सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावून चलतल्या तुज्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय देव खरेंच हे पृथ्वेर मनशा मदें वस्ती करता आकाश अत्युन्नत आकाश तुका आटापोवंक शकना तर कितलें उणें हांवें बांदलें मंदीर सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुज्या सेवकाचे प्रार्थना आनी विनंती आयकून घे
आनी तुजो सेवाक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थनाक कान दी. तुजी कृपाळ दिश्ट दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं. हे सुवातेचेर जशें विशांत तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें. हे सुवातेचेर तुजो सेवाक करता तें प्रार्थन आयकून घे. तुजो सेवाक आनी बरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवंत देवाची होगलीक गायता. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुजे वेदी सरशी दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा गिरबोजांक पर्यान मेळटात बिडार आनी पारव्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंठेर. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाकणणी करतीत आसात. देवा आमचे डाल जावन आसल्याचेर नदर घाल. तुवें मागलेल्याक बोळेपणान सांबाळ. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. म्हजें काळीज देवा तुजे कुशेक काल कर आनी उपकार करून तुजें धर्मशास्त्र म्हाका शिकय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तो वळू ताच्या शिशां मदले थोडे बस्ट आतांनी म्हळ्यार आत धुय नासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिसेव आनी जुदेव सगळी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजी प्रमाणे परत्यान आत दिल्ल्या शिवाय जेविनांत. पेटे सालाक वचून आयले उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत. आनी हे पाळटा तसल्यो हेर सबार रिवाज्यो आसात. कोपां मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें. तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळिनासतना मेळ्या आतांनी जेवतात कित्याक. पूण तो तांकां जाप दिवंक सांगी लागलो. कपट्यानो साहज ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद केर्न म्हणलें. ही पोरजा आपल्या वंटांनी म्हाका ओगलाप दिता तरी तांचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें करी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजाचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकत्मेन तुमी बगलेक दवरल्यात. पळया मोयजेन कितें फरमायलां. तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिजे. तरी तुमी म्हणटात कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत हांव कितें तुका आदार दिवचें आसलें तें कोरबान जालां म्हळ्यार देवाक काणयेक म्हूण भेटोवन दिलां तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसले सुको मोग दिवंक तुमी आडवरतात. अशें तुमी पाळन आयिल्ल्या रिवाजी वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असलें अरी जायतें तुमी करन आसात. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्तते भोवमोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर थोडो नियाळ आनी आमच्या जिविताक कसले लिसांव आमी शिकेत म्हणून आमी प्रयत्न करया. आयच्या पयल्या वाचपांत रायाच्या पुस्तकांतले साल्मांव राई इस्रायल परजे मुखार उबे रावन देवाच्या तेंपलांत देव मंदिरांत देवाच्या वेदी मुखार उबे रावन आपले हात उबारून तो म्हणटा, सर्वेस्परा, तुझ्या साकराचे प्रार्थना आयकून घे. तुझ्या लोकांनी या देव मंदिरांत करचे प्रार्थना आयकून घे. आणि तुझे नाव या देव मंदिरांत आसा त्या जाग्यार तावन या देव मंदिराक सदांच तूं राख आणि तुजी जतन या मंदिरांत आसून दी म्हणून साल्मांव राय हाच्या पयल्या वाचपांत मागता. मोगाच्यानो साल्मांव रायान केल्ली त्या केल्ल्या मागण्यांत थोड्यो संगती आसात. पयलें, तो देवाक मानून घेता. आकाश आनी पृथ्वी रचल्या देवाक तो मानून घेता. दुसरें, तो म्हणटा तुज्या सेवकाची मागणी आयकून घे. तिसरें, तो म्हणटा तुजी परजा या देव तेंपलांत हांव करता ते मागणी आयकून घे. आनी अखेरेक तो म्हणटा मागणे करता आसतना तांची पातकाय बुक्षी. मोगाच्यानो आमकां क्रिस्तांवांक देव तेंपल जावन आसा आमच्या जिविताचे, आमच्या अस्तित्वाचे मूळ. जर तर आमी देव तेंपल नाका म्हणून पयस धरलें तर आमच्या जिविताक अस्तित्व ना म्हणून सांगूंक हांव आशेता. कित्याक म्हळ्यार देव तेंपल जावन आसा देवान वस्ती करचो जागो, तो पवित्र जागो. हांगा देव वस्ती करता आनी ह्या वस्ती करच्या जाग्यार हांव देवाक येवन मेळटा. आनी हांगा म्हज्या अस्तित्वाक एक अर्थ मेळटा आनी म्हज्या अस्तित्वाक संपूर्णता मेळचीच ह्या देव तेंपलांत. कित्याक देव खरोच हजर आसा आनी ह्या देव तेंपलांत हांव न्हू आमी आमची मागणी देवाक आमी उबारता. तो देव म्हणून आमी मानून घेता आनी फुडें आमच्या कुटुंबाक आमी फाटीं वेता आसतना त्याच देवाक त्या देवान दिल्ल्या अणभव काणगून आमी फाटीं परतून कुटुंबाक वेता. तर मोगाच्यानो म्हजो आनी तुजो देव तेंपलाक आसचो मनोभाव कसलो, म्हजी चिन्नां कसली, म्हजी दिश्ट कसली, आमकां आज आमी विचारूंक जाय. 3 संगती प्रमुख म्हणून हांव सांगूंक आशेता. पयलें जावन आसा मोग. देव तेंपलांत दिवशी आसचो मोग. जर तर हो मोग आमच्या काळजांत आसा तर आमी सदांच्या मागण्याक वेता, मिसागी वेता, देवाक भेटोवंक म्हणून वेता. मोगान आमी वेता. खैदो म्हणजे आमी येना, मोगान आमी वेता. दुसरें जावन आसा भक्त. भिरांत न्ही, भक्त. त्या मोगाचो प्रतिफळ जावन आसा भक्त. हांव देवाक आराधन करूंक म्हणून हांगा वेता. आनी तिसऱ्यान मान वा गौरव. आनी ह्यो अंश आमच्या जिवितांत इल्लो सुकला आमी चिंता. आमी देव तेंपलाक वेता आसतना कसल्या मनोभावान येता. जर तर तुमी बळका जेजूच्या ह्या पुणशेताक भितर इकतना दरवट्या लागीं तें बरयलेलें आसा, टेक ऑफ युअर सॅन्डल्स फॉर द प्लेस वी विल एंटर इज होली. तुज्या वांगो तूं काण दवर कित्याक तूं रिकताय तो जागो पवित्र जावन आसा. आमी रिकता आसतना वांगो मात्र भायर दवरतांगी वा जें कितें आमकां चंचल करता त्यो संगती आमी भायर दवरता. जावं पुरो आमचे चंचल चिंतना वा जें कितें आमच्या हातांत आसा त्यो वस्तू, जें कितें दुसऱ्याक चंचल करतात त्यो वस्तू आमी भायर दवरतांगी. वा जावं पुरो आमचो राग, आमचो मोसोर तो आमी भायर दवरतांगी. आनी अखेरेक मोगाच्यानो आमच्या खोडयाळ सुत्तुरांत आमी येशीन तिशीन पयन करता आसतना साबार देव तेंपलां आमकां पळोवंक मेळटात. साबार देव तेंपलां आमी पाशार जाता. ती देव तेंपलां पाशार जाताना म्हजो आनी तुजो मनोभाव कसलो. देव त्या तेंपलांत आसा, ते बर्नाकाल थंय आसा, उंडे आनी वायना मुखांत तो खरीच हजर आसा. आनी म्हजो आनी तुजो मनोभाव कसलो. एक मानान आनी गौरवान, मोगान आनी भक्तीन आमी एक आनंद बापा काडूंक सकतांगी साबार जण आमी करूंक सकना. आमकां लज भोगता. कित्याक मोगाच्यानो आमकां आमी विचारया आनी देवाच्या शब्द मुखांतर जबाब आमकांच आमी
आडोवंक तशेंच त्या सप्त मुखांतर जियोंक जाय अशें करपा ह्या मागण्या वेळार मिसा वेळार आमी मागया आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमीक आमच्या आनी एका पयसच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा, आमच्या रचनारा ओंड आनी दाखवायन बदलून देवाचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हें परी आमचें असक्त कुडीच्या पोशनाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकय सस्नाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सगळं आसूं. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सुरेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आमच्या फायदे आसो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका भोवमान दितात. तांच्या बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. वंसर्गीन तुका जयचे, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. वंसर्गीन तुका जयचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या हातींत आनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, तूं सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उटासाक करात. भावार्थ सोगोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्या येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवन
बापा जेसूच्या मरणोस आनी पुनर्जीवन पणस आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सवंड आनी सडवणचे काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला मातसो मेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवन पणसो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची तयार कर म्हूण आमी मागता आमकां अर्मरी देवाची मागीर संगती ती सोपती सान सुजे बगीवन धर्मदत्त आनी सर्व कळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सोम्यान शिकयलें तें मागणें भक्तीन आनी मोगान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटे आनी सर आकांतांतलें वाटे सोमे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवात तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तुका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजी येतानी रास करताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुकृत जावन एकामेकाक शांती दिया देवाची शिली संसारचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिली संसारचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिली संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक कापिलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
प्रार्थुया. देव आमच्या बापा, एका वुंड्यांत आनी एके काळसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजूचो वें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. ओ जाव आमचो संतोष, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आनी सरपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. संसारा तुझी दया वेळी दोन्ही रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशिता पागी मनशाचो. सोमिया वेता सोडून तुझी सगी आयकूंक आशिता कर म्हजो फाटला. Ungar putra sobe, ungar Maria Shiva devamka. बापाचे पुताचे